हांव एनिजे कोलवाले तुमचे मुखार दवरता भुरग्यां खातीर एक ल्हानशी काणी आनी हे काणयेचें नांव हांतरून पळोवन पांय सोड. हांतरून पळोवन पांय सोड. 12 वर्सांचे पिरायेचो राहुल एक गरीब भुरगो. ताचो बापूय पेद्रू दिसवड्यान नोकरी करी. दिसवडो जोडलेल्या येणावळीन तो आपल्या कुटुंबाचे उदारपोसण करी. राहुलाची आवय रिता घर सांबाळटाली. असो तांचो घोराबो चलतालो. राहुल एक खूब हट्टी भुरगो. आपल्याक कितें जाय आसलें आनी तें आपल्या मना सारकें जायना तर तो खूब तिडकवतालो, खूब हट्टी दोरी. राहुल तांचो एकलोच एकुलतो पूत म्हणटच ताची खूब आपुरबाय आनी लाड जाताले. राहुलाक खेळणी म्हणजेच टॉयज खूब आवडटाल्यो. खेळ खेळप ताची आवड. शाळेक जावन घरा परततच सांजेच्या वेळार आपलो घर अभ्यास म्हणजेच आपलो होमवर्क सोंपोवन आपल्या शेजारच्या इश्टा थंय खेळप वचप. पूण स्वताच्यो खेळण्यो घेवन न्हय, स्वताचे टॉयज घेवन न्हय. राहुलाची आवय बापूय गरीब जालोल्यान तांच्यांनी ताका बऱ्यो बऱ्यो खेळण्यो घेवन दिवंक घडो नासले. आपले इश्ट सदांच नवे बॅट बॉल घेवन येतात ते पळोवन बाबडो राहुल निराश जातालो. आपल्याय लागीं अशेंच नवे बॅट बॉल आसचे अशें ताका दिसप. सदांच दुसऱ्यांचे वस्तू आपूण खेळोंक वापरता म्हूण ताका उणेपण भोगतालें आनी निराशलेल्या मनान तो घरा परततालो. घरा पावतच आपली आवय लागीं तो जीद करतालो. पूण बाबडी आवय ताका खूब समजायताली. पूण समजोंक ताक नासलेलो भुरगे मोतीचो भुरगो राहुल आपल्या आवय लागीं हट्ट दोरी. एक दीस असोच तो खेळोंक वेता आनी ताचे कुडीर पिसके कपडे आनी पांयाक सोदाचेच परी पोरणे वाणो. ताच्या सामकारावेलो एक भुरगो डॅनी नांवाचो ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागता. आरे तूं सदांच असो पोन्न्योच वाणो घालून भोंवता. म्हाका पळय रे, हांवें काय बऱ्यो नवे सँडल्स घेतल्यात. राहुल मान खाला घालून ओगीच रावता. त्या उपरांत हेर भुरगे रॉनी, टोनी, सूरज, राजू हे पोरी हेरूय भुरगे ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागतात. तेन्ना राहुलाक मात तिडोक चडटा. ताका तांचो खूब राग येता आनी रागाच्या भारान राहुल तांचेर हात उखलता. तांचे लागीं झगडी करून झगडोन तो घरा परतता. राहुलाचे कपडे आतां सगळेच मातयेन लोळलेले आसले आनी तो दुखाबरीत मुखामळ करून घरा आयिल्लो. ताचे कपडे सगळेच मातयेन लोळलेले आनी दुखाबरीत मुखामळ करून आयला ते पळोवन ताची आवय ताका विचार करता. बाबा राहुल, तुका कितें जालां आनी तूं असो कित्याक रडटा? राहुल आपल्या आवयक सगळें सांगून दिता आनी सदांचेच परी ती ताका समजावंक प्रयत्न करता. पूण हट्टी राहुल, जिद्दी राहुल आपल्या आवय लागीं अदीक जीद करता. आपल्या बरोबरचे भुरगे बरे बरे कपडे न्हेसतात, बऱ्यो व्हाणो घालतात, नवे खेळण्यो, रिमोटाच्यो गाडयो घेतात. पूण तुमी म्हाका कांयच दिनात. तांचे परी म्हाकाय बरें न्हेसोंक जाय. तुमी म्हजें आयकनात जाल्यार आयच्यान हांव तुमचे दोगांयचे लागीं कोट्टी. हांव तुमचे दोगांयचे लागीं उलोवचो ना. अशें सांगून राहुल बॉलगांवाच्या सोप्याचे कोनशाक वचोन तकली देंगांनी घालून बसोन उक्यांनी करून रडटा. खूब करून रडत बसता. बापूय दिसभर भायर काम करून घरा परतता.
भितर सरतना आपल्या पुताक वेंगोवंक वेता. तर राहुल ताका आपल्या हाताचे पोट दाखोवन कट्टीक हांव तुजे लागीं उलोवचो ना अशें म्हणटा आनी वतीक रडोंक लागता. तेन्ना ताची आवय आयज राहुला सवें कितें घडलां तें सगळें ताच्या बापायक स्पश्टपणी सांगून दिता. बापूय आपल्या हातान आसलेले बॅग थंयच उडोवन आपल्या पुताक घोट वेंग मारता. आपले छातयेक तेकोवन ताका खूब कीस दिता आनी राहुलाक सॉरी म्हणटा. तेन्ना राहुल आपल्या बापायच्या दोळ्यांनी दोळे घालून पळयता. आपल्या बापायच्या दोळ्यांनी दोळे घालून पळयतच राहुल जाग्यारच थंडाकलेले परी जाता. ह्या वेळार ताणें आपल्या बापायचो मोग आनी आपल्या पासत केलेले त्याग ताका आपल्या बापायच्या दोळ्यांनी दिसून येतात. तेन्ना राहुल आपली चूक वळखून घेता. ताका समजणी येता आनी आपल्या गरीब आवय बापाय लागीं हो राहुल माफी मागता. आयच्यान हांव तुमचे लागीं जीद करचो ना, पूण तुमी म्हजेर बरे संस्कार केलेल्या परमणेच हांव म्हजे हातरून पडोवन पांये सोडटलो. ह्या वेळार आपल्या बापायच्या दोळ्यांनी राहुलाक मोग दिसती पडटा, बापायचे आवय बापायचे त्याग दिसती पडटा आनी हाकाच लागून तो आपली चूक वळखून घेवन हो भुरगो आपल्या आवय बापाय लागीं माफी मागता आनी म्हणटा आयच्यान हांव तुमचे लागीं जीद करचो ना, पूण तुमी म्हजेर केलेल्या बरे संस्कारा प्रमाणेच आयच्यान हांव म्हजे हातरून पळोवन पांय सोडटलो.